अपूर्बाईच्या भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी भरून माये मोगाचो येवकार दिता. मागणी घेतलेल्या याज्ञिकाच्या दिनवासनेच्या बलिदानान वांटो घेवंक आनी याज्ञिकपणाच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. पाद्री बेवनाचो पाद्रीपणाचो ब्रीड जल्मांत विंचलो मोगा सेवेक पाठयलो. गालजेबागचे फिरगोजेक अखेरीत इतिहासीक दीस. पाद्री लुडिनो बारेटो 24 एप्रिल 1963 वर्साक पाद्री जालोलो. आयज 63 वर्सां उपरांत आमचो गांवचो याज्ञीक आमचे गोंयचे पोवीस सोबेक फावो जाला. बेंटो आनी फेलिसिया हांकां तो जल्मलो. दोगां पुतां मदलो पाद्री बेवन तांचो धाकटो पूत, ब्रॅडली ताजो मोगाचो व्हडलो भाव आनी जुएन्सी ताजी अपूर्बायेची उनी. फेलिसिया 6 म्हयन्याचे गोरबेस आसतना ताका कंप्लीट बेड रेस्ट दिलेलें. तें डिलिव्हरी जायसर हॉस्पिटलांत आसलें. सगलीं फिरगोजकारां आनी याज्ञीक ह्या भुरग्याच्या देण्या खातीर देवा लागीं मागतालीं आनी बेवनाची सोर्गेस्त शेमाय खूब पावटी उद्गारताली. सगल्याच्या मागण्याचो पूत तो. आयज त्याच पुताक देवान आपल्या मोळ्यांक वावरूंक आपणें फावो केला. पाद्री बेवन सेप्टेंबराचे 16वेर 1999 वर्साक जल्मलो. फादर मारियान गॉयस हाच्या हातांतल्यान ताका पोयस स्नान फावो जालें. जाल्यार पयलेच पावट जेजूक आपल्या काळजान फादर फिलीप नेरीच्या हातांतल्यान घेतलो. क्रिस्माची मागणी ह्याच फिरगोजेन बोस श्रेश्ठ आर्क बिशप फिलीप नेरी फेरांव हाणें दिल्लो. आपलें मुळावें शिकप केजी ते 7वी लेगून गांवच्या इस्कॉलान म्हणजे सेंट एंटनी हायस्कुलान केलें आनी आयज म्हाका सांगपाक अभिमान भोगता पाद्री बेवनाक KG 1 आनी KG 2 शिकोवपाक म्हाका भाग मेवल्लें. आपल्याक देवाच्या मोळ्यान वावरूंक खुशी आसा ती ताणी आपल्या आवय बापायक गमयली आनी 2012 वर्साक सालिगांवचे सेमिनारीन भितर सरून 8वी ती 10वी थंयसर केली. उपरांत सेमिनारी निवास दुलेर हांगासर भितर सरलो आनी 11वी आनी 12वी सेंट झेवियर हायर सेकंडरी स्कूल म्हापसा ताणें पुरी केली. सालिगांवचे सेमिनारीन परतून 1 वर्स याज्ञिकी जिविताची अदीक वळख घेतली. आपलें आपणें अदीक खोलावंक आनी जेजूच्या मोगान वाडूंक पाद्री बेवनान रायतूच्या सेमिनारीन तत्वगिन्यान आनी देवशास्त्र केलें. ब्रादर कसो नुवें, वेरोडा, मायना कुर्तोरी, वार्का आनी कुंकोळी जायत्या फिरगोजांनी तो वावुरलो आनी गवळीक अनुभव घेतलो. एप्रिलाच्या 8वेर 2025 वर्साक डिकनाची मागणी घेवन प्रिती सेवेचें मोन आपणावंक आनी अदीक देव वळखेन वाडूंक ताणें गवळीक विद्या मंदिरान ओल्ड गोवा आपली निमाणी पावलां मारलीं. गवळीक अनुभवान ग्रेस जावंक आनी लोकां सांगाती वावरूंक आवर लेडी ऑफ रेजिना आसोलना फिरगोजेन पाद्री बेवनान डिकनाचें मुनियारपण चलयलें. जेजू भाशेन सेवे चाकरेचे आनी प्रिती मोगाचे गवळी जावुया हे मनान धरून 13 जाणांनी सांगाती शिकोवण घेतली. जाल्यार 12 जाणांक 29 एप्रिलाच्या बोस श्रेश्ठ आर्कबिशप पातियार्क फ्रिक नेरी कार्नियल फेरांव गवळी बापान सेंट कॅथेड्रल ओल्ड गोवा तांकां मागणी फावो केली. 13 मदलो एकलो आपल्या गांवघरा सिंधुदुर्ग मागणी घेतलो. जाल्यार गोंयच्या 12 मदलो आमचो मोगाचो आनी गांवचो पूत पाद्री बेवन रिबेलो.
तर आयज आपल्या देव आपण्या खातीर देवाक आर्गां दिवंक ही पवित्र मिसाची भेट आपल्या कुटुंबा आनी आमच्या सगल्यां खातीर भेटयतलो. आमी सगल्यांनी पाद्री बेवन आनी 12 नव्या पाद्री खातीर मागुया आनी दिनवाशी मनान ह्या बलिदानान वांटो घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी गायन करुया याज्ञिकाची वाखाणणी. एक मिनट बसूया. प्रितीच्या भयणी बाबानो, मोगाळ पाद्री बाबानो, माद्रीनो, आयज आमकां ही एक खुशालकायेची घडणी ही आमची सांत आंतोनीची फिरगोस गालची बागा खुशालकायेन बोल्ल्या. कारण 63 वर्सां आमकां रावपाक पडलीं एक यात्निकाचें देणें ह्या गांवांत फावो जावच्या. गेल्ले पावटी पाद्री जालोलो तो फादर लुडीन बारेटो 1963 वर्सां. तो 63 वर्सां उपरांत आमकां हें देणें फावो जालें. देखून इतल्या वर्साची उमेद आनी खुशालकाय आसा ती आयज आमी समोरमता. तर सगल्या म्हज्या फिरगोसकारांच्या नांवान तुमकां माई मोगाचो येवकार दिता. बो करून ह्या 12 पाद्रींक जे नवे पाद्री जाल्यात, आमचे डिनरीचे पाद्री आनी दुसरेय पाद्री माद्री भयणां आनी तुमकां सगल्यांक बाबा भयणांक माई मोगाचो येवकार ह्या दिनवासनेच्या बलिदानान. ह्या मिसांत आमी फादर बेवना पासत आनी उरलोल्या पाद्री पासत आमी देवाक दिनवासुया आनी बरोसबोर ह्या मिसांत देवाचें देणें, देवाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचें देणें ह्या 12 पाद्रींक आनी सगल्या पाद्रींक आनी आमकांय पुरयान हें देणें मागून घेवया. शिताबेन आमी ह्या मिसांत वांटो घेवया. सगल्यो उबी रावया. बापाचे आनी भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजूची कृपा, देवाचो मोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्यासोबे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आब्रिलाच्या 29वेर याज्ञीक बेवान रिबेलो हांणी आपल्या इकऱ्या सांगात्या बरोबर याज्ञिकी संस्कारणी घेतली. आनीक आयज देवाक वाखाणूंक हें दिनवासणेचें बलिदान तो भेटयतना आमी ताचे बरोबर देवाक दिनवासूंक आनी ताचे खुशालकायेन वांटो घेवंक ह्या देव मंदिरांत एकटवल्या. आपल्या याज्ञिकी जिविताक ताणें हो विशय घेतला. जल्मांत विचला, मोगाक आनी सेवेक पाठयला. chosen by birth to love and serve forth. आवयच्या कुसव्यान आसतनाच ताका हें आपोवणें फावो जालें. तें ताणी मोगान स्विकारलें. देखून आमच्या गांवांत आनी एक याज्ञीक देवाचे कृपेन फावो जालो. देवाच्या पोरचेचो एक सारको मोग करूंक, तांची खालतीकायेन सेवा करूंक ताचो आवडो. तर ह्या मिसान आमी वांटो घेतना भोक्तीपणान ताचे पासत, ताचे याज्ञिकी मुणयारपणा पासत देवा लागीं कृपा, बळ आनी गोठाय ताका मागतना ताचे फामिली पासत आनी आमा समेस्तांक सेवेचें मोन आनी मोगा मोग करतलें काळीज फावो जावूं खतखत्यान ह्या मिसा समोरमणेंत बापा लागीं मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र कूट फावते पुरी समारंभूक आमची पातकां वळखून घेवया. आनी सगळीं बरोबर म्हणया. सोर पदवेता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत को, काकलूत काकलूत को,
मोहिमा देवाक उजोर्गी. आणि शांती बऱ्या मोनाच्या मनशार संवसारी सोर्बेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोर्बोद्वेदा देवा बापा आमी तुका वाखाणटा आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका निवासता. Soumia ekleazonit puta, Jesu Christa. Soumia neva deva cecele, babacha puta. Tu sarace pakatan, Amshika plutko. Tu sarace pakatan, Amche magne aikunge. Tu babacha uzviak postan, Amshika plutko. Vidyak povitrak gnasagati. Deva Baba Jehovah, Jesu Christa. Et logos tu povit, et logos tu somi, et logos tu povorto. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, म्हज्या पुण्या खातीर न्हय पूण तुजेच उतरावते उदार कृपेन तुज्या कुटुंबाचेर तुवें म्हाका अधिकार दिलाय. म्हज्या मुण्यारपणाचे कायदे संपूर्णायेन पाळूंक आनी म्हजे जबाबदारीकाल आसलेले पोरचेक तुजे कुशे पोरमणे चलोवंक म्हाका कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. Amen. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मूचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी जावंक हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भियेव नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय,
म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सगळे म्हणूया. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांच विचार तुजी चोरवो ना, तोय म्हाका विसोतूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तोय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो निस्मार्कान म्हाका चलयताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दाण्या कोक्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाक वाटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस कोशकोशीत मोचेर देव तोली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. जुआवा पोरमोणे शुभ वर्तमान Oima tuka somia. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी तांच्या मोगान हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवें आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फॉर्मायता तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकोर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी बरीं फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां. एकामेकाचो मोग करात. सोम्याचे शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. मोगाच्या भाव भयणीनो, मोडणेच्या पुस्तकांत तर आमी पळयल्यार थंय आमकां अशें मेळटा. मनशाच्या काळजांत जायत्यो येवजणी आसात. मनशाच्या काळजांत जायत्यो येवजणी आसात, पूण आखरेक देवाचीच खुशी जाता. ताचीच येवजण आमच्या जिवितांत शांती पावता. मोगाच्या इश्टानो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी हेच घडये आमी अणभवलाच आसतलें. आमचे घडये जायत्यो येवजणी आसतल्यो, जायतीं चिंतनां आसतलीं, पूण आखरेक आमी पळयलां आसतलें देवाचीच खुशी, देवाचीच येवजण आमच्या जिवितांत जाला आसतली. आनी हेंच कितें आयच्या वाचपांनी आमकां तावें जाता. आयच्या पयल्या वाचपांत तर आमी पळयल्यार थंय आमकां जेरेमियास प्रवाद्याची खबर मेळटा. आनीक तरणाटो कसो ताच्या जिवितांत जायत्यो येवजणी घडयो आसतल्यो, पूण आमी आयकलां त्या भाशेन देवाची खुशी, देवाची येवजण ताच्या जिवितांत वेगळीच आसली. देव ताका म्हणटा, कुसव्या तुका आकाचे आदेस तुका हांवें वळखलो, जल्मोच्या आदेस तुका हांवें संस्कारलो आनी राष्ट्रा खातीर तुका प्रवादी नेमलो. पूण ताचो जबाब कितें जालो तो आमी आयकला. हांव भुरगो, म्हजे लागीं तें जातलें. पूण तो निबान दिता, आपल्यो सोक्तायो सांगता, पूण देव ताका सांगता आपूण तुज्या सांगात आसतलो. आपलीं उतरां ताच्या तोंडांत घालता. आनी हे भाशेन देव ताका विस्ता करो विचून सांडिना, पूण ताच्या सांगाता आसता आपलीं सुत्रां ताच्या तोंडांत घालता. आनी शिव वर्तमानांत लेगून आमी पळयल्यार
थंय आमकां जेजूची उतरां अशीं मेळटात. तुमी म्हाका विचूंक ना पूण हांवें तुमकां विचला. जेजून आमकां कित्याक विचला काय? जेजून आमकां विचला मोग करूंक, जेजून आमकां विचला सेवा दिवंक आनी तेच परी त्या वरवीं तोखता तसलीं फळां आमच्या जिवितांत दिवंक. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो, हांवें तर म्हज्याच खाजगी जिवितांत हांवें तर नदर मारल्यार हेंच म्हाका दिसून येता की हेंच म्हज्या जिवितांत घडलां तें हांवें पळयलां. म्हज्याच आवयच्या कुसव्यांत आसतना म्हाका हें देव आपोवणें आयलें अशें म्हाका दिसता आनी हें म्हज्यान खात्रीन म्हणूंक जाता. कित्याक हांव आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच दोतोरान जायते कॉम्प्लिकेशनाक लागून एबॉर्शन करूंक लायलोलें, पूण म्हज्या आवयन तें करूंक ना आनी सुमार 3 म्हयने लेगून जायते त्रास काडून जायते मागणे करून 3 म्हयने काडले आनी शेकी लेगून आखरेक लेगून जे दोतोरान गॅरंटी दिवंक नासली. पूण उपरांत देवाची येवजण म्हजें सगळें कितें आसली ती देव जाणो आसलो आनी ताच्याच आदारान ताचेच येवजणे प्रमाणे ह्या संवसारांत ताणें म्हाका जल्म दिलो. आनी त्या वेळार म्हाका सांगलोलें की एका पाद्रीन अशें म्हणलोलें की हो भुरगो एका दिसाक पाद्री जातलो आनी तेंच मनांत धरून आयज पासून हांव चलतालो आनी म्हज्या जिवितांत हांव तें साकार करूंक पावलो. आनी हेंच म्हजें जिवीत हांव यात्रा कोत्तना देवाची येवजण साकार करूंक ताणेंच जायत्या मनशां वरवीं जावं म्हज्या आवय बापाय वरवीं, इश्टमित्रा वरवीं जावं यादनिका वरवीं हें म्हजें आपोवणें आसलें तें तीर केलें आनी शिकूंक म्हाका आदार दिलो. जायते कोश्ट त्रास आसले, जायते प्रश्न म्हजे आसले, जावं म्हजे भलायके वाटेन जावं म्हज्या आपोवण्या वाटेन जायते प्रश्न आसले. तरूय ह्या कोश्टा वेळार ह्या प्रश्ना वेळार हांव जाणा की देवान म्हाका सांडूंक ना, की आयज पासून तो म्हज्या सांगाता आसलो आनी सदांच आसतलो. तर मोगाचें आसतना जेजून देवान म्हाका आपयलो. त्याच परी आमच्या दर एकल्याच्या बावतिस्मा दिसा आमकां दर एकल्याक जेजून विचला आनी आपयला. तेंच करूंक जावं मोग करूंक, सेवा दिवंक. पयले सुवातेर मोगाचें आसतना जेजून आमकां विचला मोग करूंक. न्हय झगडी करूंक, वाद विवाद करूंक वो गोरवान वो निड्डुकायेन जिवंक, पूण मोग करूंक. कसलो मोग गाय तो? न्हय चालतो मोग, पूण जेजून केला तसो मोग आमकां दर एकल्याक करूंक आपयला. आनी होच जेजून दाखयला त्या भाशेन मोग कोत्तना हो मोग आमी म्हणटाना जेजू भाशेन आमी तो मोग करूंक दिसा दिसपोटी विचून काडूंक जाय. बिश्तोच तो मोग येना, पूण जेजून विचून काडलो मोग करूंक त्याच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत विचून काडूंक जाय मोग करूंक. जावं ते आमच्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणीचो, संवसाराच्या देगेक आसलेल्यांचो, दुनीर पडलेल्यांचो, वो कोणाक वेळ जाय, आमचे त्याग जाय, भोगसणे दिवंक जाय, त्या भाशेन मोग करूंक आमकां दर एकल्याक आपयला. दुसरे सुवातेर मोगाचें आसतना आमकां विचल्यात सेवा करूंक. आनी ही सेवा म्हणटा आसतना ही सेवा न्हय आमी गुणगुणून केलोली. ही सेवा म्हणटा आसतना न्हय आपणाक कितें मेळटलें हें रावून. ही सेवा म्हणटा आसतना आपणाकूच नामना मेळोवन घेवंक. पूण हें सेवा जावन आसा जेजून केला त्या भाशेन ल्हान विकायेन केल्ली सेवा, उदारपणान सेवीक सेवा केल्ली, आपणाकूच उणें करून दुसऱ्यांक दिल्ली ही सेवा. आनी ह्याच भाशेन आमी तोखतात तसलीं फळां दिवंक पावतल्यो. जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत करूंक आमी पावतल्यो. म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभवलें की जेजून म्हाका विचला आनी सेवा करूंक मोग करूंक पाठयला. आनी आमकां दर एकल्याक
हेंच करूंक आयज सो आपयता तूर मोगाच्या शानो जेरेमेस पळोद्याक सांगलोले त्या भाशेन नोयस बिश्टोच ताका विचूंक ना पूण आख्या जिवितांत तो ताच्या सांगाता आसलो आमच्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत घडये जायते येवजणी आसल्यो पूण देवाची येवजण आमच्या जिवितांत आमी मानून घेवंक गरज कित्याक आमची येवजण फाटीं उरता आनी देवाची येवजण फुडें आसता पयलीं आसता आनी तीच आमच्या जिवितांत आमी मानून घेवंक गरज आनी हो जेजू जाणें आमकां दोर एकल्याक विचला आनी थोड्याच वेळान ह्याच आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो ताचेर आमची नदर आमी घालुया ताचीच कृपा ताचेंच बळ आमकां दोर एकल्याक आनी म्हाका केरीतपणी आनी म्हज्या भावांक खतखत्यान ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार काय आमची मागणी त्याच आमच्या बापा मुखार घालुया मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावूंक येवंक ना बोगोर हेरांची चाकरी करूंक आयला आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी सगल्या यात्निकांनी आपल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावून आपले पोरचेचो एक सारको मोग करून ल्हानविकायेन सेवा करूंक कृपा आनी बळ बापा लागीं मागुया Viswasan gele, amche magne तुमी म्हाका विचून काडूंक ना हांवें की तुमकां विचून काडल्यात पाद्री बेवन रिबेलो आनी ताच्या सांगात्यांनी स्वतांच जेजूक विस्वाशी रावूंक आनी पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन उर्बेन मोगान खुशालकायेन खालतिकायेन आनी काळजीदारपणी आपले मुन्यारपण नेमलेल्या फिरगोचेन चलयतना जेजू बोऱ्या घोवळ्याचे काळीज मोन तांकां बापा लागीं मागुया Mogar Papa, gloria Deus ao chegar, Viswasan gele, amche तुमचो उगडास करता तितलेय पावटी तुमचे पासत हांव म्हज्या देवाक दिनवासता पाद्री बेवन हाका ताच्या आवय बापायन ल्हानपणी तावन देवाच्या मोगान वाडयलो तशेंच ताच्या भावान याज्ञिकांनी घरच्यांनी सोयऱ्यांनी इश्ट मित्रांनी आनी हेर भावा भयणांनी ताच्या आपोवण्याक सांगात दिला तर ताका सगल्यांक बरी भलायकी आनी देवाचो सांगात फावो जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया Mogar Papa, gloria Deus ao chegar, Viswasan gele, amche देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात आमच्या ह्या सोबीत सोपुल्ल्या गांवांत आनिकूय देवीक आपोवणी फावो जावंक बापा लागीं मागुया Mogar Papa, gloria Deus ao chegar, Viswasan gele, amche जोण एकल्याक देवान एकेरीत वरगूण दिल्लो आसा तो ह्या वेगवेगळ्या वरगुणाचो उपयोग करून एकामेकाची चाकरी करात
आमी सगल्यांनी जेजूचो ताळो आमच्या जिवितांत आयकूंक आनी मोगाची आनी सेवेची मनशां आमी जावंक आमकां कृपा आनी बोळ बापा लागीं मागुया. Mogar Papa, Twoja dyś nam czeka, Wysłasan Kele, Amcze Magneaj. बापा मोगाळा, खालतिकायेन ही आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यात. तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फाव कर म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. काळीज आनी हात. काळीज जावन आसा मोगाची कुणां आनी हात सेवेची कुणां. ह्यो दोनूय वस्तू एका याज्ञिकाच्या जिवितांत भोव गरजेच्यो. याज्ञीक बेवनान हाणें कोणाकूच भायरा नासतना सगल्यांचो एक सारको मोग करूं आनी आपल्या हातांनी सेवा करूं, गरजेवंतांक आदार दिवं, भारान चेपलोल्यांक कोश्टवतल्यांक परतून उंच उबारूं. हें काळीज आनी हे हात बापाक भेटोवया. उंडो आनी दाका रोस. हो गोवांचो उंडो आनी दाकाचो रोस प्रितुमेन आनी दाखवाळेन दिल्लो मनशाच्या वावरान केल्लें फळ जेजूच्या मासा रोगतान बदलतले. जेजून कुर्सार आपल्याकूच मोडून तें आमकां फावो केलें. याज्ञीक बेवन हाणें आपल्याकूच मोडून सगल्यांक आयतो जावंक आनी आपलें मुनियारपण विस्वासपणी आनी कुशालकायेन जियेवंक आमचे मागणी आमचे आवडे ह्या दाना बरोबर याज्ञिकाच्या हातांतल्यान बापाक भेटोवया. आमी गीत घेवया C6 बागेंतल्या फुलां मोदें पेज 30 C6. Sa
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोदिदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्रतेच्या आदाराक सोर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा देवा, तुजे पोदवेन आनी दयाळपणान दीस आनी काळ तूं चलयताय. तुजे कृपेन म्हाका फावो जाल्ल्या मुन्यारपणाचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी ह्या दानाच्या बळान तुजे पोरचेचें आनी याज्ञिकाचें काळीज मोगान चलय. अशें गवळ्यांक हिंडाचें विधेयपण तशेंच हिंडांक गवळ्याची जोतोन केन्नाच उणी जायना जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजा उबारा आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक वत्या दोमाच्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्काची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावात्यांक सर्गीची दारां उगडली. ताच्या मोन्नांतली आमकां सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवणपणा वरवीं सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उलासा तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सोर पदव्यो आनी देवदूताचो दोलबार तुजे वाखाणेचें गीत सांगातान थांबोन आसतना गायतात. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दवापुरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी सोमेज घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची. तेसपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून
ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गो तुझे मरण आमी समोरता आनी तू परत येसो तुझे पुनर्जीवन भरपूर करता. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रेतुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा आनी फिलीप नेरी कार्डियाल आमच्या गवळी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरभाशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोन आकवार मारी देवाची माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोन मृतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान देवा सोर पोतवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन गावया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अंतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणात आपयल्यात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया D32 मोगा वांटो पेज 64. D32.
जिवाची दिव्य भेटो. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तोरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सोर पुदेदारा आनी सासनाच्या देवा, तूं सगळ्या शेगुणांचो ओरोम आनी सोपुर्णाय ह्या गुटांत वांटो घेतलोल्या वरवीं तुजे कुरपेन जें कितें सारकें तें करूंक आनी खरें तें परगटून भावात्यांक कोन्यांनी आनी शिकोवणेन तुजे वाटेन चलोवंक फाव कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. ह्या वेळार आमी 12 नव्या पाद्रीचो आशिर्वाद घेतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. सोर पुरेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोवकार. सगळीं बसया. मोगाच्या इश्टानो, अशें म्हणलोलें आसा, नो जर्नी इज वॉक्ड अलोन, एवरी स्टेप इज हेल्ड बाय मॅनी हँड्स. नो जर्नी इज वॉक्ड अलोन, एवरी स्टेप इज हेल्ड बाय मॅनी हँड्स. मोगाच्यानो, आयज जेन्ना दिनवाशी काळजान तुमचे मुखार उबो आसा तेन्ना हींच उतरां म्हज्या जिवितांत कोरी जाल्लीं हांव पळयतां. जायत्याचो आदार सहकार ह्या म्हज्या आख्या यात्रेंत म्हाका फावो जालो. पयले सुवातेर कुशालकायेच्या भावनांनी भरून हांव तिरेक देवाक दिनवासतां, कित्याक जल्माक जावन ताणें म्हाका विचलो, आकारलो, मागलो आनी पाठयलो. म्हजे ह्या यात्रेंत म्हाका आदार आनी सहकार दिलोल्या सगळ्या यादनिकांक भोव करून यादनीकचे सालेगांवचे सेमिनारी निवास, रायतूचे सेमिनारींत पास्टल इन्स्टिट्यूटांत वावुरतात आदले तशेंच आतां तांकां म्हजें दिनवास. तशेंच म्हज्या आकांनी कोत्ताना गवळीक अनुभव घेवंक आदार दितलोल्या वारकेच्या नुवें, कुंकोळीं, आसोलना आनी हेर फिरगोच्या पादिगार पातकुरांक
कोपेलावाक हांव दिनवासता म्हज्या सगळ्या कंपेनियनाक म्हज्या सिमनारी इश्टांक माद्री भयणीक आनी आकानेच्या घरांत वावुरतल्या सगळ्या लौकीक भाव भयणांक म्हज्या आकांनी बरोवंक करूंक आदार दिलेल्या पासत सगळ्यांक हांव दिनवासता किरीत भाशेन यादनीक सिमनारीस दियाक तशेंच माद्रे भोवणी ह्या म्हज्या दिनवासनेच्या मिसांत वांटो घेवंक आयल्या तांकां हांव दिनवासता म्हज्यान एकल्याच्यान ही सगळी तयारी करूंक जावची नासली पूण तुमचो सगळ्यांचो आदार म्हाका मेळ्ळो पयले सुवातेर फादर आग्नेलो गोम्स हांकां हांव दिनवासता फादर जायतो आदार आनी मार्गदर्शन तुवें म्हाका दिलें आनी आपलो सांगात सदांच दिलो देखून तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच म्हज्या आदल्याय पाद्रीगाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा भोव करून PPC मेंबर्स कॅटेकिस्ट फाब्रिका ऑफिस स्टाफ साकिस्तांव आमचे सिस्टऱ्यो वॉलंटियर्स आनी सगळो गांवचो लोक तुमच्या सगळ्यांनी हो दीस ताबोरीत करूंक आदार दिलो देखून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसाक ह्या दिनवासनेच्या मिसांत आपल्या मधूर गायनांतल्यान भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां आदार दिल्ल्या दियाकन रायन अशा हाताखाल वावुरलेल्या कोयराक हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच फिरगोशेंत ग्रावंडार डेकोरेशन करतल्यांक जेफ्री बारिटो माटो आनी फॅन मारियो मनोज तशेंच जेवणाची पिवणाची वेवस्था करूंक जॉन्सी तशेंच चॉयस केटरर्स फोटोग्राफी जनायन आनी व्हिडियोग्राफी आनी LED स्क्रीन घालतल्यांक मेलकमाक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या सगळ्या सोयऱ्यांक इश्टांक इस्कॉलाच्या टिचरींक तशेंच वाड्याच्या लोकांक म्हज्या काडणेक आदार दिल्ल्या पासत तुमकां दिनवास विसरोंक जायना पयस सावन आयलोल्या आसोलनेच्या कुंकोळीच्या वारका नुवें आनी हेर दुसरे सुवातेर जावन आयलोल्या सगळ्यांक दिनवासता आनी देव बरें करूं म्हणटा देवाचो आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या घोराब्याचेर आनी तुमच्या वावराचेर मागता निमाणे सुवातेर म्हज्या आवय बापायक मोगान आनी मागण्या वरवीं म्हाका ह्या संवसारांत हाडलो देखून तांकां हांव दिनवासता तशेंच त्याच मोगान तांणी म्हाका वाडयलो देखूनय तांकां म्हजे दिनवास तेच भाशेन म्हज्या भावाक म्हजे उनेक हांव दिनवासता ताणें सदांच म्हाका जायतो आदार दिलो आनी ताणें आपलो मोग म्हजे सवेन दाखयलो आनी सदांच सांगात दिलो देखून तांकां काळजांत हांव दिनवासता आनी कोणाकूच हांव दिनवासूंक चुकलो जाल्यार हांव माफी मागता आनी सगळ्यांक आनी एकदां दिनवासी काळजान देव बरें करूं म्हणटा देवान तुमचेर आपलो शुभाम आशिर्वाद घालूं प्रतीक्षा म्हज्यो भाव भयणो ही कुशालकाय न्हूच फकत गालजीबागचे पवित्र सभेक बोगोर जाला आख्खे काणकोणच्या वाराडान खऱ्यांनीच बागयो तातूंत हांगासर मिलार करून दाखयली 60 आनी 3 वर्सां कितलीं वर्सां जालीं आनी खऱ्यांनीच इतल्या वर्सांनी एक यादनीक ह्या आमच्या फिरगोजेन गालजीबागचे जाल्यार ह्या आमच्या वाराडांतूय आमकां एक देणें फावो जालां पोरबी आमच्या फादराक फादर बेवन आनी तशेंच तांच्या घरच्यांक आनी गालजीबागचे पवित्र सभेक गॉड ब्लेस यू बरें आमच्या डिनान सगळ्यांच्या नांवान परबी दिल्या हांव पादवीगार कसो आनीक एकदां डिनाची उतरां म्हजीं करून ह्या बाराय पाद्रींक बोकोरोन बेवनाक आमी परबी आनी कुशालकाय दिता आतां सगळीं मांडावळ बरे भाशेन जाल्या हिवूय मांडावळ बरे भाशेन जाल्यार तुमी 2 म्हणल्यार घरा वचोंक लागतल्यात ओके इट्स अ व्हेरी शॉर्ट सेरेमनी दॅट वी शॅल हॅव आतां थोडे भोव फोटो काडटल्यात आमी पयलो बेवन एकटोच फोटो काडटलो मागीर दुसरो फोटो ताचे सांगाती उरलोले 11 जाण बराबर काडटले आनी तिसरो फोटो सगळे पाद्री काडटले 3 फोटो काडल्या उपरांत
नव्या याज्ञिकाचो ताचे हात संस्कारलेले आसात न्हू सदांच आमी ताचो उमो घेता तर थोड्यांनी घेतलो पूण उरलोल्या पाद्रीनी फोटो हे 3 फोटो जाल्या उपरांत उमो घेतल्यात हे वाटेन येवन हे वाटेन वेतेल्यात आनी फादरान सगल्यांनी आमच्या इगोजीच्या रिफॅक्टीन वचून थोडे भोव स्नॅक्स आनी जेवण घेवचें उरलोल्या लोकांनी पयलीं आमी हे वाटेन कोबार करतले कारण हे वाटेन ग्रावंडार वेतेल्यात न्हू सो हे वाटेचो लोक पयलो उमो घेतलो एकूच वोळ करून आमी येतले बरें मांडावळ केल्यार रोखडोच उमो कोबार जातलो तर हांगातान सुरू करतली हे भाशेन आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतले हे वाटेन सगळीं येतली आनी मागीर फाटल्यान तावन तांकां जॉयन जातली ओके फाटल्यान तावन तिवूय फाटल्यान तावन जॉयन जातली मागीर हे वाटेचो लोक येतलो ही सगळीं मागीर इगोजीची कोबार जाल्या उपरांत फाटल्यान लोक आहा तो मागीर जॉयन जातलो आनी मागीर सायडींतली ते वाटेन फाटल्यांतल्यान वचून हे वाटेन जॉयन जावन उमो घेतले पूण एकूच वोळ आसतली एकूच वोळ केल्या कित्याक तुमी एकेच दिशेन वचोंक जाय एकेच दिशेन वचोंक जाय सगळे स्नॅक्स खावपाक ग्रावंडार आसतलें सो हेच वाटेन वचोंक जाय तुमकां एक टोकन दितल्यात आनी मागीर दाखयतल्यात तुमी ग्रावंडार वचून ग्रावंडार गेल्या उपरांत तुमकां थंयसर स्नॅक्स सुरू जातले आनी मागीर थोडो भोव धाकटुलो कार्यक्रम हांव जाणा सगळ्यांक गोरमी जाता वेरी शॉर्ट प्रोग्राम आमचो आसतलो पाद्रीनी येवपाक जाता थंयसर नाजाल्यार पाद्रीनी आमचे रिफॅक्ट्रीन जेवण घेवचें तो शॉर्ट सॅरेमनी सगळीं रावात गोरमेन इतलो वगत मातशे वगत रावल्यात आमी थंयसरूय थोडो वगत विदीन हाफ एन आवर म्हणल्यार हो प्रोग्राम हाफ एन आवर 20 मिनट्स विदीन 20 मिनट्स हो प्रोग्राम थंयसर कोबार जातलो रोखडेच आमी जेवण काडटल्यात आनी तुमकां घराय वचूंक मेवतले बेगीन आनी सांजे आमकां नोवेन आसा नोवेनाकूय आमकां वचूंक मेळटलें PPC मेंबर्स कॅट मेंबर्स तुमी सगळें जाल्या उपरांत मातशें रावचें साफ सफाई कितें करपाचें आसता ती करची आनी तुमकां थंयसर डस्टबीन दवरल्यान हेवटेन तेवटेन वस्तू उडयनाकात थंयसर 3 डस्टबीन आहात बरे भाशेन नितळकाय तुमी सांबाळची लोकांकूय जेवण आहा स्नॅक्स समोसा स्नॅक्स एंड जेवण आहा आमी गीत घेवया U25 Sant Antoni Bogda page 243 U25 Vergea
Toni Bogdan, O Soria.